नमस्कार. कांय वेळ पयलीं गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि राज्याचो अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करचे पयलीं ताणें एक फायनान्शियल स्टेटमेंटूय काल दिला आनी ताजेर एक्शन टेकन रिकॉर्ड म्हणजे फाटले अर्थसंकल्प सादर करतकीर सरकारान त्या संदर्भात जी कितें कारवाय केला ताजो एक दस्तावेज मांडचो पडटा. तोय आज मांडला. खरेपणी पयले दिसा अशे तरेचे एक एनालिसीस मांडटात जे लोकांक आमदारांक समजून घेवपाक बजेट उपकारा पडटा. दुर्दैवान ते पयले दिसा न मांडटा आतां त्याच दिसा मांडपाची एक प्रथा सुरू जाल्या. ह्या सगळ्या हो जो पळय कितें प्रक्रिया जाता ती अजुनूय कालबाह्य जाल्या काय अजुनूय ती योग्य आसा अशे तरेची काही चर्चा सगळे तज्ञ करतात. म्हणजे बजेट राज्यांचें जें पळय बजेट आसा तें खरें सिरियसली एक दस्तावेज फुडल्या कांय वर्सां आमकां राज्याक खंय व्हरतले हाजे खातीर गरजेचें आसपाची गरज आशिल्ली. दुर्दैवान ही सगळी बजेट एक आतां एक आमी म्हणटात न्ही एक सोपस्कार जाल्यात आनी हे सोपस्कार आतां जातात. विधानसभेक ताजे खातीर इतलो पयसो खर्च करतात, आमदार ताजेर उलयतात आनी तज्ञ ताजेर चर्चा करतात. म्हणजे कांय जाण म्हणटात बजेट हें फक्त तज्ञां खातीर चर्चा करपाक दवरलां, सामान्य लोकांक ताजें खरें पडून गेलें काय कितें हाजो हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. तरी आसतना आज कांय तज्ञांक घेवन आमी चर्चा करतात. गोंयचें बजेट कशें आसा. प्रमोद सावंतान हो फुडल्या वर्साचें जें पळय कितें राजकीय आनी आर्थीक पळय जी कितें आंकडेवारी केल्या ती कितली खरी, कितली फट आनी ती राज्याक आमकां कितली फुडें व्हरतली. आमचे कडेन 3 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आहा दत्तबाब नायक, उद्योजक. उद्देगा संदर्भात ताणें कांय मूलभूत विचार केलात. गोंयचे बद्दल तांकां कांय तांचे स्वताचे अशे विचार आसात. ते एक साहित्यिकय आनी विचारवंत अशें म्हणून आमी तांकां मानतात. आमचे मदीं आहा संजय बाब देसाय, प्रोफेसर दामोदर कॉलेज. संजय बाब हे अर्थतज्ञ आसात. ह्या भायर ते सोशल आनी आर्थीक विशयाचेर सतत बरयतात. आमचे मदीं आसात संदीप हेबळे, हे एक्टिविस्ट, स्वता परखड मतां मांडटात आनी सोशल मिडियाचेर ते खूब एक्टीव आसात. सगळ्यान पयलीं हांव संजय बाब देसाय तुमचे कडेन येता. एक्शन टेपन रुपांत तुमी पळयलां, आर्थीक सर्वेक्षणूय तुमी वाचलां जें आज विधानसभेन सादर जाल्लें आनी आयचें बजेट हातूंतलो भितरलो ताळमेळ, हातूंत भितरली सुसंगतता तुमी लोकां मुखार मांडची. बजेट जेन्ना प्रेजेंट करता तेन्ना जें बजेट आसा तें 24-25 खातीर आसा आनी आमी जेन्ना 24-25 प्लॅनिंग करतलो जाल्यार आमकां 23-24 कितें जालें म्हणटा तें कळपाक जाय आसता. सो तेजोच तो रिपोर्ट आसा. पूण तो रिपोर्ट जेन्ना मेळना जाल्यार आमी जे हें आसा की विश्लेशण करतले म्हणटलें आमकां करपाक कांय आमचे कडेन आसना. आनी म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान तसो विचार केलो जाल्यार आतां जें बजेट प्रेजेंट केलां तें 26,465 कोटीचें बजेट आसा. तें फाटल्या वर्सा जें प्रेजेंट केलें तें 25,258 कोटी, जवळ जवळ 1,200 कोटीचें एडिशनल बजेट प्रेजेंट केलें. आनी सरप्रायझिंगली तितून एक गोश्ट म्हाका लक्षांत येयली की तो कितें सांगता की CM आमचो की 2,399 कोटीचे सरप्लस रेव्हेन्यू तयार जालो म्हणटा 22-23. हें सामकें सरप्रायझींग आसा. ते जेन्ना रेव्हेन्यू म्हणटा की तेजे आमी जोडटा आनी मोडटा, कॅपिटल एक्सपेंडिचर आमी उलयना जाल्यार 2,399 कोटी सरप्लस जावपाक तो एक तेजे CMन प्रेजेंट केला की एक रिकॉर्ड कसो म्हणून. म्हाका दिसता हें सरप्लस जावप म्हणजे बरी इनएफिशियन्सी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची. एक्झॅक्टली. कारण 2,399 कोटी उरप म्हणजे जवळ कितले 25,000 कोटींतले ऑलमोस्ट 10% पयशे दाखोवपाचो प्रयत्न काय म्हणून सदांच सरकारनी बजेट म्हणून मांडटा आनी ती निमाणी जाता तूट न्हू. आनी हें समजलें म्हाका अशें कशें म्हणटा आमी आमचे पयशे पळय येता पळय तेच आमी मोडूंक शकना. रेव्हेन्यू आतां कॅपिटल एक्सपेंडिचर केलें ना म्हणल्यार हांव समजूंक शकता कित्याक आमचे कडेन पयशे ना म्हणून लोन काडून मोडचे पडटा. पूण हांगा तुमी कितें म्हणटा की इन्कम टॅक्स पेयरान पयशे तुमचे कडेन येयले आनी ते पयशे तुमी मोडना. आनी सेम टायम तेणी प्रोजेक्ट केला की 24-25 आमी 720 कोटी परत सरप्लस उरतले म्हणटा आमचे कडेन. म्हाका दिसता रेव्हेन्यू रिसिप्ट जे आसा ते रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर खातीर फुल्ली युटिलायज जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी बजेट स्पीच पळयली आतां आमी जेन्ना इंडिया कालच फाटली विका इंडियाची बजेट तयार जालें तें बजेट आनी इंडिया पळय गोंयची बजेट पळयलें आमी भयंकर फुडें आसा. कित्याक पर कॅपिटा इन्कम पळयलें तो म्हणटा पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे 7 लाख म्हणटा पर इन्कम, वेरेज इंडिया लेवलाचेर हें 2,30,000 आसा. आनी GDP म्हणटा GDP सडनली म्हाका दिसता 1 लाख करोड क्रॉस जावन 1.26 लाख करोडाचेर पावले आमी GDP. जी फाटली वर्सा तेणें सांगलें की 1,06,000 जाली. म्हणटकीर आमचे CM कितें सांगता की आमचो GDP ग्रोथ आसा जो ऑलमोस्ट 13-14% आसा. हें एक मोठें अजापाच दिसता. खरें आसा फोट आसा म्हणटा कांय फिगर्स कांय फिगर्स तुवें म्हणलं पर कॅपिटा इन्कम न्ही तो सदांच गोंयचो खूब हाय. कारण फक्त 10 लोक जे पळय कितें इन्कम जोडटात तो इतलो आसा की बाकी लोकांक तो वाडत वयता. तांचे एक 10 लोकांचे पयलीं आमी मायनींग कंपनी धरताले
25,000 कोटी वर्साक जोडटाले. सो आमी तो इन्कम काडून सगळे लोकांक वांटून घाल जाल्यार पर कॅपिटल इन्कम व्हडलो दिसता. आनी स्किमी अशे भरपूर आसा की तितूंतल्यान आयकतरीन बरें दिसलें म्हाज्या जिवाक की गोंय आनीकय भरपूर फुडें डेव्हलप जातलें अशें दिसता. पूण So तूं हें म्हणजे पयशांचो ताळमेळ पळयलो जाल्यार तें मातशें दुबाव लागता. बरोबर. सो तूं म्हणटा सरकारान सदांचे भशेन अर्थसंकल्प म्हणतो एक येदे व्हडलें म्हणजे आश्वासक चित्र तयार केलां की आतां व्हडली प्रगती खातीर आमी एक व्हडलें पावल मारपाचें आसात. पूण तें कितलें खरें, तें कितलें फट खुबशे कडेन समजता की ते आतां एलोकेशन केलें, WRD केलें, PWD 2,000-3,000 कोटीचें एलोकेशन केलें. पूण ते कितें करता, पयशे मोडटा म्हणल्यार ताजो खरो लोकांक यूज जाता अशें ना. अशें कितलेच वायट एलिफंट तयार जाले. आमी रस्ते वर्स सांगपा म्हणल्यार 2 वर्सां पयलीं तेणी हेजो बंच केबलिंग अख्खी गोंयांक घातलें 190 crores मोडले. ताजो एक सुद्दां यूज जालो. ह्या विशयाचेर मागीर येतले. ह्या विशयाचेर अशी गोष्टी आसा की ते प्रत्येक डिपार्टमेंटान दिले पयशे, ते पयशे मोडटा. ते मोडटा ते लोकां खातीर जाता अशें ना. विनियोग म्हणटात मडगांव पयसो योग्य मार्गाक लाव. नुस्त्या मार्केटा सायडीक एक WRDन एक व्हडलें हें मारलां वॉटर प्युरिफिकेशन. म्हाका खबर ना तो लायव्ह केन्ना यूज जावच ना. पूण जवळ जवळ ते 10-15 कोटी मोडलेले. पयशे मोडपाचोच हे चल्लेले आसा. संदीप हेवळे, तुजें म्हाका ह्या बजेटा बद्दलचें मत जाय. पळय सी वी हॅव लिव्ड इन गोवा. आमी गोंयान जन्मल्ले आसात. आमी 1980s गव्हर्नन्स पळयल्ले आसा, 90s पळयल्ले आसा, 2000 पळयल्ले आसा, आनी आतां नाव कमींग इन टू 2020, 23, 24. खंय तरी म्हाका दिसता का इन्स्टेड ऑफ प्रोग्रेसींग अपवर्ड्स आमचो तसो प्रोग्रेस जाल्लो ना. आतां आमी बजेट एवरी इयर पळयतात, आंकडे वाडत चल्ल्यात. प्रत्येक सेक्टरान पळयतात का 5% इन्क्रिमेंट करतात सरकार, 10% इन्क्रिमेंट, 7% इन्क्रिमेंट. पूण प्रोपोर्शनली प्रॅक्टिकल पळोवंक गेल्यार विजिबिलिटी ना. आतां तुमी ट्युरिजम सेक्टर घेया. आतां ट्युरिजम सेक्टर घेवया. तर ट्युरिजम सेक्टरान वर्सान वर्सां आमी आंकडे वाडयतात. बट आमचे जे बिचीस आसा या ट्युरिजम स्पॉट्स आसा वीच इज आर बिगस्ट USP, ते डिग्रेड जायत गेल्ले आसात. सो लेगसी कितें, लेगसी क्रिएट आमी करनात. आज आमी लेगसी पळोवंक गेले. आज आमी एक उदाहरण दिता. 2002 मनोहर भाईन आमकां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगा गोंयान हाडली. बरोबर. दॅट रिमेन्स अ लेगसी टील टुडे. येस. सो अशी लेगसी कितें क्रिएट केल्या आमी. ट्युरिजम सेक्टर धरया, स्पोर्ट्स सेक्टर धरया. आतां नॅशनल गेम्स येवन गेले. हय. नॅशनल गेम्सान रफली कालूच स्टेटमेंट दिला का 450 crores एक्सपेंडिचर जालो. और वॉट एवर क्रिएटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर धरतो. आनी तूं म्हणटा तशें हाणें म्हणटा तशें 70 कोटी पयलीं खर्च केल्ले, परत आतां स्टेडियम ना टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बांदले. हांव तेच म्हणटा खर्च केलो. लेगसी समज क्रिएट करूंक जाय आशिल्ली जाल्यार आमकां एक खंय तरी एक परमनंट आनी एक 7-8 वेन्यूज जावन वतले आशिल्ले. आज टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बांदले. म्हाका दिसता 120 crore ताजेर मोडले. पूण इट हॅज बीन डिसमेंटल्ड आफ्टर द गेम्स. आनी जी जमीन नॅशनल गेम्साक घेतिल्ली इट रिमेन्स अनयुटिलायज्ड स्टील टुडे. दिस इज जस्ट वन इन्स्टन्स हांव दितां. आज आमी प्रत्येक सेक्टर घेवया. प्रत्येक सेक्टरान समजा बजेट वाडयला जाल्यार वॉट इज द लेगसी वी आर क्रिएटींग. हो मेन पॉयंट आमकां पळोवंक जाय. नाजाल्यार एवरी इयर आमी बजेट पळयतले इतले आंकडे वाडयल्या म्हणटले. गव्हर्मेंट आमकां सांगतले का वी हॅव इन्क्रीज द बजेट बाय 7% या 8%, बट प्रॅक्टिकल विजिबिलिटी ना ऑन ग्राउंड. सो खंय तरी म्हाका दिसता का गव्हर्मेंट हॅज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ विजन फॉर द फ्युचर चिल्ड्रन, वॉट दे वील सी. आज यू सी वेर फॉरेन कंट्रीज हॅव प्रोग्रेस टुडे. आनी आज आमी खंय आसा पळयात. आज रस्ते आमचे सारके ना. आज आमचे स्कुलान गेल्यार स्मार्ट सिटी म्हणून आमी तयार करतात ती आतां 12 वर्सां स्मार्ट सिटी करीत आसा. आनी ते काल हायकोर्टान स्ट्रिक्चर्स पास केल्यात. पणजे म्हळ्यार युद्धभूमी दिसता म्हणून बॉम्ब घालून एक्झॅक्टली. आज आमचे गव्हर्नन्स हॅज बिकम मोर ऑफ आय मी माय सेल्फ. ही पॉलिसी जावन गेल्ली आसा. तूं म्हणटा करप्शन आसाच. पण आय थिंक दॅट खंय तरी एक विजनूय आसपाक जाय. विजन म्हणजे एक तुम्ही इव्हेंट मॅनेजमेंट करतात. इट हॅज बिकम लायक एन इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी ना. क्रिएट अ लेगसी. एक परमनंट स्ट्रक्चर बांदा, परमनंट फॅसिलिटीज बांदा, क्रिएट करा विच रिमेन्स फॉर द नेक्स्ट 15-20 years. तुम्ही एक एक्झाम्पल दिता स्मार्ट सिटी खातीर. पणजी वॉज लकी इनफ. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आयलो
तो 2014च्यान ताजी खरें म्हळ्यार 3 वर्सांनी तयार जावपाक जाय आशिल्लो. आज 12 वर्सां जालीं तरी तो जायना. ताजे फक्त प्रचंड पयसो खावपा खातीर हें सगळें चलयलां काय दिसता आनी शहराची डिग्रेड जावन गेला. लोक वाजेल्यात. Exactly. अशे तरेचे मागीर लोकां भितर एक राग निर्माण जाता. तुमी प्रोजेक्ट हाडात, तूं म्हणटा तशें प्रोजेक्ट हाडात, फुडले जनरेशन मेरेन तो प्रोजेक्ट चलतलो, लोकांक ताजो लाव जातलो. अशे तरेची एक मानसिकता सरकारा मदीं जाय ती जावना. आतां इतले ब्रिजीस बांदले धर तूं मनोहरबाईन ब्रिजीस बांदले, कला मंदिर बांदले, दे आर दर पर्मनंट लेगसीज. आतां मोपा एअरपोर्ट बांदलो, इट इज अ पर्मनंट लेगसी, इट इज अ गुड थिंग. एक ऑपोजिशन जावं, कोणाची ऑपोजिशन जावं, पण एक एअरपोर्ट फॉर द फ्युचर इट इज ऑलवेज. म्हणटा आमी ताजेर येवया की कितले ब्रिजीस बांदप, एलिवेटेड रोड कितले करप, हाजे संदर्भात एक न्ही सुसंवाद लोकां कडेन जाय, तज्ञां कडेन जाय. सद्या जालां कितें विकासाच्या नांवान 2-2 पूल, एलिवेटेड ब्रीज, जंय गरज ना थंय सुद्दां रस्त्याच्या वयल्यान तो रस्तो काडप, ताजेर 3 पटीन चड खर्च करप. हें जें पळय कितें चल्लां न्ही, हो कॅपिटल इन्वेस्टमेंट सारको जायना अशे तरेचे जे पळय तज्ञ आरोप करतात तातूंत मागीर तथ्य दिसता. हांव दत्त बाबा कडेन वता. दत्त बाब, तूं एक इंडस्ट्रियल मनीस, इंडस्ट्रीन भितर तूं काम करता, तुजे ह्या संदर्भांतले विचार आसात. ह्या बजेटा कडेन तूं कसो पळयता? म्हाका दिसता आज जे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान अर्थसंकल्प सादर केला कसलोच अर्थ ना. हो एका ब्युरोक्रेटान हें केला, तयार केला आनी तो मांडला. ताजेर राजकीय नेत्याची अर्थसंकल्पाचेर एक छाप आसची पडटा, एक स्टॅम्प आसचो पडटा. कसलोच स्टॅम्प ना, कांयच कसलीच बरी घोशणा ना. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार खाणी केन्ना सुरू जातल्यो हाजेर टायम बाउंड आमकां वेळापत्रक जाय. तुमी लिलाव केलो केन्ना सुरू जातलो? म्हज्या कोतान आनी 10 वर्सां गोंयांत खाणी सुरू जायना. आनी हाची जबाबदारी सरकाराचेर. आनी एक व्यापारी, उद्योजक, इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून हांव सांगपाक सोदतां, खाणी बंद जाल्ल्यान गोंयच्या अर्थवेवस्थेचे वाटोळे केले आनी ताका जबाबदार म्हणजे मनोहर पर्रीकार. हांव डायरेक्ट म्हणटा त्यो सुरू ताका करपा जाल्यो ना. 5 वर्सां जालीं प्रमोद सावंत आनी 30 म्हणसर खाणी सुरू जायना. आनी हो जो पळय पयसो सकयल वतालो तळाक तो सगळो बंद जालो. न्ही म्हणटा तो हातूंत भितर एक दुसरो एक विचार आसा. आतां हांव एक सस्टेनेबल मायनिंग हाजेर एक इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स वेगळे तरेन करपा जातालो. हो कितें म्हणटा, आतां पळय मायनिंग सुरू जावपाक न्ही सुप्रीम कोर्टान काय गायडलायन दिल्यात, तुमी तुमचें खाण डिपार्टमेंट सारके जाग्यार घालात. तुमकां अजाप जातलें. आज क्लाउड ऑर्गनायझेशन थंय सांगलें खाण डिपार्टमेंट आसा थंय मायनिंग इंजिनियर ना. खाणी बरे तरेन करप वेगळें आनी बंदूच करप वेगळें. ओडिसाचे नवीन पटनाईक म्हणपाक लागलो, अरे एक चीफ मिनिस्टर राज्याचो आपल्याच राज्यांतल्यो खाणी आपुणूच बंद करता, कितें? एक्झॅक्टली. दुसरें हावजींग, गृहनिर्माण उद्योजकांक कांयच हावजींग वॉश हें उतर सुद्दां सीएमान काडूं ना अशें म्हाका दिसता. आमची एक मागणी आशिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स 50% लायसन्स मेळटना आनी 50% ऑक्युपन्सी वेळा ना करूं ना. आज गोंयांत तळागाळांतल्या लोकांक अफोर्डेबल घरां जाय. हावजींग बोर्ड लास्ट केन्ना जाल्लो? म्हाका दिसता राणेन केल्लो. ताजे नंतर खंय घरां आसा? BJPचो जो पळय जाहीरनामो आसा त्या जाहीरनाम्याक कितें बरयलां कोणा पडलें वचून ना, कांय पडूं ना. ताजें प्रतिबिंब अर्थसंकल्पां हावजिंगाचें काय एग्रीकल्चर. आज नाल्ल, म्हजी एक ल्हानशें बागायत आसा, नाल्ल आमकां 8 रुपया विकचो पडटा. नाल्ल आतां प्रॉफिटेबल ना. हाजी कारणां सोदा मरे. हाजे फुडें तुका सांगता कोण माड रोवचे ना, माडाची कसली कुयदाद घेवचे ना आनी फक्त सोबे खातीर कोणी माड रोयता. काजू कितले इन्कम येता, सुपारी, बरें मत्स्य, हें फिशरीज कोण पळयता? कोणा पडूं ना. म्हणटकीर हो सामको निर्शेणी करपी अर्थसंकल्प. बरें सांगलें तो. आतां केंद्रीय बजेटान 2 तरेचे कन्सेप्ट आशिल्ले. एक अध्यात्मीक पर्यटन म्हणटा आनी ताणें फिशरीज म्हणलां. तें रिफ्लेक्शन आमकां 105 किलोमिटराचो हें आसा, समुद्र किनार दर्यादेग आसा आनी न्हंयो आसा. नुस्त्याचें प्रोडक्शन खंय रे? कितें चल्लां? एक्झॅक्टली. अर्थ ना. म्हणटकीर तांकां कसलीच एक ग्रावंड रियलिटी खबर ना आनी एक सोपस्कार म्हणून हो अर्थसंकल्प केला. व्हेरी फ्रस्ट्रेटींग सामको. संजय बाब, एक कन्सेप्ट ताणें पळय आतां म्हणलो की तुमच्या नजरे मुखार राज्याचो विकास करपा खातीर एक 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 निश्चित कार्यक्रम जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां पळय ताणें म्हणलें टुरिजम, हेल्थ, एग्रीकल्चर, मायनिंग, फिशरीज हे तरी आमचे स्ट्रेस दिवपा सारके क्षेत्र काय न्ही.
हातूंत भितर तुका कितें दिसलां ह्या नो प्रॉब्लेम आसा इम्प्लिमेंटेशन. म्हाका तर दिसता की अनाउन्समेंट केलो 26,000 कोटीच केला, ते 26,000 मोडटलो कोण, ते जी मोडल्या सारकें काय ना ते पळयतलो कोण, इम्प्लिमेंटेशन प्रॉब्लेम दिसता म्हाका. आतां तेणी सांगलें अनाउन्समेंट केलो की मायनींग डंप पॉलिसी आमी करतले, अमकी डंप उबारतले हे वर्सा अशें सांगलें, पूण तें जाता खंय फुडें वचना. तेणी म्हणलें तशें मायनींग सुरूच जायना न्हू. न्ही सुरू जायना, पळय आतां सुरू जाल्लें. 4 ब्लॉक्स दिवचलच्या तालुक्यान जाहीर करतकीर थंयच्यान वाहतुकीचे हे जे डंप्साचें सुरू जाल्लें, लोकांनी आडयलें. ना लोकांनी हाडिल्लें म्हाका दिसता मायन MLA जे आसा पळय न्हू आमची, त्या मायनींग बिजनेसा आसा आनी तेतूंतल्यान हो सगळो घोळ जालें आसा अशें म्हाका तर दिसता. पयलीं मायन ओनर जाले मायन ओनर तेजे नंतर हे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून सब कॉन्ट्रॅक्टर जाले, ऑटोमॅटीक ते जाले आतां. आनी मेन मायन आमचे पळय MLAs आसा ते MLAs हो धंदो चलयता अशें म्हाका तर दिसता. 100% मागे कन्फर्मेशन ना म्हाजे, पूण असो दुबाव आसा. MLA चलयतले जाल्यार तांच्या लोकांचेर कंट्रोल आसता न्ही. आज हे सगळे लोकांचे कंट्रोल दोन ग्रुप आसा. आमदारां तरी फुटी आसा न्हू, आमदारां तरी एकवट ना न्हू. इवन BJP आमदारां तरी एकवट ना. प्रत्येकले आपले दिसता हो बिझनेस आपल्या मेळपाचो, हो डंप आपल्या मेळपाचो, दुसऱ्या म्हणटा तो आपल्या मेळपाचो. तितून अशें म्हाका तर दिसता. संदीप बाब, टुरिजम, हेल्थ, एग्रीकल्चर, मायनींग, फिशरीज हे सगळे पळय जे सॅक्टर आसात, गोंय सरकार फाटल्या 10 वर्सां ताजेर सिरियसली काम केलां अशें तुका दिसता? आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट हांव मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री जी दत्तबान उल्लेख केला ताजेर एक सिरियस स्ट्रेस जावपाक जाय आशिल्लें. कारण हो सॅक्टर चडांत चड रोजगार निर्माण करता, हो चडांत चड इकॉनॉमीक हातभार लायता. ट्युरिजमाचे पयलीं आमी उलोवया. हय. एक जेन्ना ट्युरिस्ट गोंयांत येता, वॉट इज इट दॅट द ट्युरिस्ट एक्सपेक्ट्स? हय, ही वॉन्ट्स अ गुड क्वॉलिटी ट्युरिजम हियर. एक्झॅक्टली. ही वॉन्ट्स प्रॉपर ट्रान्सपोर्ट. पयलीं म्हणजे ट्युरिस्ट जेन्ना येता हांगा ट्रान्सपोर्ट इज अ बिग मेस. एक्झॅक्टली. आमी जाणा कित्याक आमी इव्हेंट्स ऑर्गनायज करता. आय एम ऑल्सो इन स्पोर्ट्स सेक्टर. हय. And when sports also tourism is a big means for tourism. आणि खुबशे ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येतात दे फायंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रॅव्हल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एक्झॅक्टली. आज पयलीं म्हणजे ॲप बेस्ड टॅक्सीज हाजेर आमी कितलींशींच वर्सां ट्राय करतात ते गोंयांत हाडपाक. ते रवंथ करीत आसात. ताजेर उपाय एक तो कितें गोवा मायल्स कांय प्रमाणात चलता, हय. कांय प्रमाणात बरोय सुदारणाय जाल्या, पूण ताका सुदारणा competition जाल्या जाता. पण खंय तरी म्हाका दिसता का इफ वी आर टू कम्पीट विथ इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स Correct. जाल्यार ॲप बेस्ड जे हे आसात. हांव आतां हालींच व्हिएतनाम वचून आयलो. तुका एक गजाल सांगता, थंय म्हाका कांय दिल्लीचे लोक मेळ्ळे. ताणें आमकां सरळ सांगलें, आमी जेन्ना बजेटींग तयार केलें गोंयचे परस व्हिएतनाम वॉज चिपर. आनी सिस्टम काय बरें रे, टॅक्सीवाले वाडनात. इंडियेच्या हे गोंयचोच प्रश्न न्ही हो. इंडियेच्या खंयच्याय टुरिस्ट सेंटरान तुमी वचात टॅक्सीवालो तुका लुबाडटा. ताजेर तूं अवलंबूनच रावूंक शकना. येस. दुसरें आमी पळयतात का देर इज व्हेरी लिटल थॉट गिवन फॉर इम्प्रुवींग द पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम. आज लोक गाडयो भायर कित्याक काडटात? हांव केन्ना एअरपोर्टार वता, I have to go with my own vehicle or ask somebody to drop me. कित्याक? Because there is no proper transport for me to travel. असे कितलेच लोक आसात who want to travel every day from Panjim to Vasco or Panjim to Margao. But public transportation system बरोबर ना. इवन सिटीज विदीन द सिटीज धरुया. विदीन द सिटी सुद्धा आज समजा आमचे कडेन बऱ्यो एअर कंडिशन बसी आयल्यो या बऱ्यो क्वॉलिटीच्यो. हांव अरुण देसाय आमी हालींच एक कॉन्क्लेव घेतिल्लो थंय आयिल्लो. आनी अरुण देसाय हो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आशिल्लो 10 वर्सां पयलीं. ताणें पणजेचो एक न्ही ब्युटिफूल एक प्लॅन केल्लो. तो म्हणटालो की आपणें ठरयल्लें लोकांक गाडयो, ल्हान गाडयो घेवन तूं रावंड मारीत राव. पणजेकारांक आपल्या घरा कडल्यान 4 किलोमिटर वचपाक गाडी व्हरपाक पडपाक जायना. आज चलपाची पणजेच्या रस्त्यार माणसुकी ना, फुटपाथ ना जाल्यार फुटपाथाचेर अतिक्रमण जाता. सो गाडयेन भोंवप हो एक ऑप्शन उरता. तो गाडी भायर पणजेन पार्किंग ना. हय, एक्झॅक्टली. इट विल बेनिफीट ट्युरिस्ट लोकांक सुद्दां बेनिफीट जातलो. एक बरें पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम केलें. मे बी सायकल्स दवरल्यो, मे बी तुमी म्हणटा तशें ल्हान गाडयो रावंड मारीत रावतलो. रिक्षा थायलंड पळयलां. थायलंड लोकांक अशें ती ओपन आसता फाटल्यान, दर 15 मिनटां ती रावता, लोक बसतात देंवतात. इतले सोंपे सुटसुटीत. हय, हे मिन्स समजा दवरले जाल्यार आमचे ट्युरिजम विल रायज. आतां आंकडे पळयले जाल्यार ट्युरिजम इज गोईंग डावन. आज अदर डेस्टिनेशन्स आर फेरिंग बेटर दॅन गोवा. वी आर नॉट ट्युरिजम. ताका एक कारण आसा.
ते तो हांव तेका different angle आन हांव आतां विचार- टॅक्सेशन तुजे कडेन उलयतां. टुरिजम इंडस्ट्री बोळ मारीत आसा टॅक्सेशनाचेर. हांवें तुका म्हणलें ना हॉटेल्स हांगा परवडपा सारकी नात. गोंय कित्याक पॉप्युलर जाल्लें? एका तेंपार गोंय जाल्लें कारण हांगा सवाय भितर टुरिजम चलतालें. हॉटेलां मेळटालीं, तुका ट्रॅवलिंग सोंपें आशिल्लें, शांतिकाय आशिल्ली, बीच क्लीन आशिल्ले. हे सगळे टुरिजम सक्सेसफूल करपाचे मुद्दे. आज पळयलें जाल्यार विचित्र दिसता न्ही, टॅक्सेशन हॉटेलवाले बोवाळ मारतात. आमचेर इतलें टॅक्सेशन तुमी घाला की आमकां सर्वायव जावप आनी नवे गिरायकां सोदप डिफिकल्ट जालो. येस, आय हॅव टू एग्री विथ दीस. आणि आज मेन फोकस आसा ऑन कॅसिनोज. आज Yes. लॉट ऑफ हॉटेल्स आर टुडे इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट दॅट लॉट ऑफ हॉटेल्स आर डिपेंडंट ऑन कॅसिनोज. आणि कॅसिनो खातीर कितलेशेच हॉटेल हांव तुमकां सांगूं शकता की चलतात. संदीप बाब तुका एक कॉमीक दिता. टुरिजम हें येदो व्हडलो सॅक्टर, गव्हर्मेंटान टुरिजम कसो चलपा हें ठरोवपा न्ही. आज दुर्दैवान जालो कितें जाणा, कसिनो आनी सनबर्न सारके फेस्टिवल ठरयतात टुरिजम कसो जावचो. हां, सॉरी स्टेट ऑफ एफर्ट्स. पूण तुमकां दिसना की गोवा जी आसा पळय लिमिटेड स्पेस आसा तर आमी ट्युरिजम प्रमोट करता सोदता तें पॉसिबल ना. 15 लाख पॉप्युलेशन, दोन म्हणटा 70 लाख ट्युरिस्ट येता गोंयांत. Exactly. तेन्ना नंतर आमी पेट्रोल सवाय केलें. पेट्रोल सवाय करता महाराष्ट्र कर्नाटकाचे लोक सगळे गाडी घेवन आपल्याला येवपा लागले, पेट्रोल सवाय मेळटा म्हणून. ह्यो जेन्ना गोश्टी आमी ते हँडल करूं शकना. आमी ट्युरिजम प्रमोशनाचे विचार म्हाका दिसना की पॉसिबल आहा. न्ही संजय बाब, हातूंत भितर एक कन्सेप्ट कितें आसता, तुका कसले तरेचे टुरिस्ट जाय हें तुवें ठरोवप. आनी ते टुरिस्ट गोंयांत येतले. बाकीचे नाका जाल्ले ट्युरिस्ट आमकां लागत, जे बस गाडी घेवन येतात गुजरातच्यान बी, फाटल्यान ते हें उक्ते करतात, थंय जेवण रांदतात, तें थंयच काडून उडयतात, बिचीचेर जेवतात, तेंच काडून चिकनाचे कुडके भायर उडयतात. आज हायकोर्टान हो जो पळय फूड फेस्टिवल तो बंद केलो. गोवा फावंडेशन गेल्लें की बिचाचेर करपाक दिनाका, ट्युरिस्ट येतात आनी ते खातात आनी थंयच भायर उडयतात. सो आमचे कडेन आमकां कितें जाय अशे तरेचो जो महोत्सव आयोजीत केल्यार बरे ट्युरिस्ट येतले. बरे एक्झॅक्टली. सो आमी हँडल करूं शकना इतले ट्युरिस्ट जाता अशें म्हाका तर दिसता. बरे ट्युरिस्ट आपयात. आमकां ट्युरिस्ट जाय ना अशें न्ही, पूण बरे ट्युरिस्ट आमकां कसले ट्युरिस्ट. केरळाक पळय मरे, केरळाक आनी राजस्थानाक आनी बारीक स्टेट केरला बी व्हडली केरळा तितले बारीक स्टेट नियोजन. आमी गांव डेव्हलप करता हो जो पळय कन्सेप्ट आहा न्ही, ल्हान राज्य आमचें, ल्हान राज्य तुमकां मॅनेज करपाक जावप ना. हें कितें? म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक आनी गोंय सरकारान अशें धरलां की एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे इव्हेंट मॅनेजमेंट, फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट चल्ल्या आनी आनी कांय ना. हें सरकारच दियात कोणा तरी इव्हेंट मॅनेजरा चलोवपाक. कितें नॅशनल गेम चल, कितले पयशे जाले. आतां हे पयर विकसीत गोवा, विकसीत मोदीची पार्टीचे फंक्शन तें. तुम्ही ते गव्हर्मेंटाचो पयसो घेवन फक्त थंय बीजेपीचो हे लावून पार्टीच्या नांवान तुम्ही ती कॅम्पेन करा. विकसीत गोवा म्हणटा थंय गव्हर्नर बसता, थंय सभापती बसता. अरे पूण फक्त आनी पर्यटनाचेर तुमी उलयताले. अशी एवरेज सरासरी 4 दीस रावता पर्यटक. तो 6-7 दीस रावपा जाय. तो तेवटेन पावना. मोल्याज आमचे तांबडे इंटेरियर वचपा जाय, होम स्टे जावपा जाय. होम स्टे जातना तांकां रेग्युलरायज करपा जाय, रेजिस्टर करपा जाय, इंटरनेट सर्विसीस आसपा जाय. ते बाकीचे हे कांयच पळयना. सगळी अंदाज कोणा कांयच पडूं ना. गोंयांत एकच धंदो बरो चल्ला, दॅट इज मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ लँड. ODP आणि 16B 17A हाजे अंडर भरपूर जमनी मॅन्युफॅक्चर करप, FAR मॅन्युफॅक्चर करप. ही इंडस्ट्री बरी चल्ल्या. त्या शिवाय त्या बगर कसलीच इंडस्ट्री हांव सामकें व्हडले जापसालदार कितें स्टेटमेंट. आनी ती तुमी FAR ODP करता. तूं अबुधाबी वचून पळय, ती घरां विकना. घोस्ट सिटी. अरे मडगांव सारख्या 5 वर्सां पयलीं तुमी ODP केली, दुसरे तुमी नवो आमदार आयलो, नवी ODP. हे कितें हाका अर्थ आसा? ओन्ली मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ FAR इज द इंडस्ट्री इन गोवा. सांगचें ना म्हणजे गव्हर्मेंट. संजय बाब, हातूंत भितरल्यान जो पळय कितें आमकां टेक अवे आसा, दत्तवन आतां म्हणलां की प्रत्येक जाण ताणें म्हणिल्लें प्रत्येक जाण आपल्या स्वार्थाचो विचार करता. महोत्सव कित्याक प्रत्येक डिपार्टमेंटान एक महोत्सव. पयशे मोडपाचे, पयशे मोडपाचे. पयर आतां इन्वेस्ट गोवा म्हूण केलें. ताजे पयलीं 2 वर्सां पयलीं अशेंच एक जाल्लें. 2-2 कोटी ताका दिले. कितलो इन्वेस्टमेंट आयलो ताजो पाठपुरावो ना.
म्हणजे फक्त महोत्सव करप आनीक फिश महोत्सव जालो सो हें कितें म्हणजे आमकां खंय वचपाचें आसा एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तशें एडमिनिस्ट्रेशनाचे विचार करचो पडटलो एडमिशन एफिशियन्सी वाडोवची पडटली आतां आमी दोनापावला IT हब करपाचे आसले कितलीं वर्सां 20-25 वर्सां पयलीं आमी प्लॅन केल्लो तें जालेंच ना केन्ना ताजे थंय आतां मागीर ESGचो व्हडलो एक प्रकल्प येवपाक परत 2 दीस पयलीं हांवें आयकलां थंय परत IT हब करपाक सोदतात थंय खंय तरी एक विचार आशिल्लो का एक व्हडलो कन्वेन्शन सेंटर थंय करपाक सोदतात आय थिंक इफ तो जालो समजा वी वील हॅव लॉट ऑफ कन्वेन्शन्स इन गोवा गुड क्वालिटी ट्युरिस्ट हांगा गोंयान येतले इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हांगा येतले हो एक कन्वेन्शन सेंटर व्हडलो कन्वेन्शन सेंटर इज समथींग वीच गोवा इज लॅकिंग एक्झॅक्टली एक ग्रोथ इंजीन जाय पडटा खंयच्याय वाठाराक डबल इंजीन न्ही हाफ इंजीन ग्रोथ सुद्दां ना गोंयांत कसलेंच हें ना तूं कन्वेन्शन सेंटर सांगलें एक्वेरियम जावपाक शकता वर्ल्ड क्लास एक्वेरियम जाय एम्युजमेंट पार्क जाय साल रिवर थंय क्रुजीस करात सावंड एंड लायट करात तर आनी टुरिस्टाची एवरेज स्टे वाडयात आनी तूं म्हणटा तशें क्वालिटी टुरिस्ट येवनी कोणा पडून वचून एब्सोल्युटली एक्झॅक्टली आमी इनफॅक्ट ओरिजिनल आमी स्टार्ट करतानाच अशें म्हणिल्लें का लेगसी क्रिएट करूंक जाय दत्ता बाबांनी म्हणलें पळय अक्वेरियम्स बांदूंक जाय रिवर साल डेव्हलप करपाक जाय अशे वेगळे वेगळे स्पॉट्स आमी क्रिएट केले क्वालिटी टुरिस्ट येतले हेल्था संदर्भांनी अशेंच कांय एक 20 वर्सां पयलीं अशेंच एक सरकारानूच एक विचार आयिल्लो की हांगा हेल्थ हब करप म्हणजे फॉरेनांतलो खंयच्याय मनशाक हांगा येवन ट्रिटमेंट घेवपा पडपाक श्रीमंत लोक जे पळय आहात तांकां एका अर्दान लेजरी आयलें एका अर्दान हेल्थाची फेसिलिटी मेळ्यो सवाय भितर हेल्थ हें जालें आनी तें बरें जावन गेलें सो अशे तरेचे तूं म्हणटा तशें लेगसी ह्यो सगळ्यो हातूंत भितर एग्रीकल्चरान ती करूं येता ती हेल्थान करूं येता ती फिशरीज हातून करूं येता टुरिजमान भितर काय शिक्षणाचेर हेंच ना कोणालें शिक्षण म्हणटा तें आउट ऑफ फोकस केलां प्रायमरी शिक्षण तुम्ही एज्युकेशन हातूंत कितें चलना आमी हांव एक 100 लोकांचे हांव इंटरव्यू घेता कितें रे ग्रॅज्युएट येता तांकां कळटा कितें टिचरच ना न्हू स्कुलान स्कील डेव्हलपमेंट म्हणटा तुमी 700 प्रायमरी स्कूल आसा एज्युकेशन आनी एज्युकेशन हें चीफ मिनिस्टरान दवरप ही व्हडली चूक जी पर्रीकारा पसून चालू आसा एक कोण दी मरे कोणा सुभाष शिरोडकारा दी आनी कोणा दी केदो व्हडली डिपार्टमेंट तुजें कांय तुमचें लक्ष ना म्हाका सजे तुजे कडेन येवपा जाय म्हाका सांग एज्युकेशनाचेर ट्रस्ट दिवपाक सरकारान कितें करचें इजी सोल्युशन आहा सरकारान आमचे कडेन जवळ जवळ 700 प्रायमरी स्कुलां गव्हर्मेंटान चलयलेली त्या 700 स्कुलांनी 4 सब्जेक्टां पयली दुसरी तिसरी चवथीक 4x4 16 सब्जेक्टां पूण 1 ते 2 टिचर आसा नाजाल्यार एक इंग्लीश टीचर इंग्लीश शिकोवपाक आठवड्यांतल्यान एक फावट ह्या स्कुलांतल्यान दुसऱ्या स्कुलां वयता मोबायल टीचर अशी परिस्थिती जाली सो मिनिमम प्रत्येक स्कुलाक 4 टीचर जाय आनी युनिव्हर्सिटी कॉन्ट्रॅक्टार दवरता पर ओवर एक्झॅक्टली 2800 टिचरांची गरज आसा म्हाका दिसता 1000 टीचर सध्या आसा स्कुलांनी तेजे भायर ना आनी प्रत्येक स्कूल बिल्डिंगी ज्यो 1963-4 भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदल्यो त्योच शाळा अजून आसा तांकां पत्र बदलले आमी आनी ते बी नळ्याचे ते मेंगलोरियन टायल तांकां पत्र घातले आमी एक्झॅक्टली तूं युनिव्हर्सिटीचेर उलयता चेंज ऑफ केले युनिव्हर्सिटींत कॉन्ट्रॅक्ट लेक्चरर बरोबर मरे हालीं तेंपा चेंजीस केले थोडे आनी दुसरें डेफिसीट फायनान्सींग तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणटा तशें म्हाका दिसता इमेजिनेशन डेफिसीट आसा गोंयांत कल्पना दळीद्र आनी एग्जिक्युशन डेफिसीट कसलोच निर्णय एग्जिक्यूट जायना आनी ब्युरोक्रेसीक पडून वचिल्ले ना ब्युरोक्रेसी इतली इनएफिशियंट आनी करप्ट जाल्या पॉलिटिशियन परवडले तांकां पडून वचून ना पूण म्हाका एक दत्त सांग बजेट प्रक्रिया सुरू करचे पयलीं ते वेगळे पळय स्टेक होल्डर आहा तांकां मेळटा तेजे कडेन चर्चा करतात तशें ते चेंबर ऑफ कॉमर्सा कडेन गेल्ले एक सोपस्कार म्हूण मेळटा ताका कांयच हें ना ताका सिरियसनेस पळय म्हण ताका आसा बरोबर इल्लोय दिश्टी पडना आमकां सीएमान हांव सांगता नानुटेलान मिटींग जाल्ली तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आश्वासन दिल्लें ते खंय गेलें कित्याक केलें ना कित्याक हांव सांगता सीएम सिन्सियरली करतलो आशिल्लो ताजे फायनान्स सेक्रेटरीन धाडले सर कॅश फ्लो वील बी अफेक्टेड हें तें आनी जे बोगी रावलो तुका ओवर रूल करपाक कळपा जाय ताका हें ना एक्झॅक्टली सारीवर जे आसा पळय फाटल्या आतां कितलीं वर्सां जालीं ते पयशे मोडिता तेजेर 200 कोटी 400 कोटी क्लिनिंगां कोलवेचो हें पळय मरे गटार मडगांवची हांव आतां कॉमीक जाणवर तूं पणजेन भितर स्मार्ट सिटी तयार करतात आनी सांतिने सो कॉल्ड नाला काय तूं नाला म्हणल्यार नंदकुमार तो आतां नाला तो खाडी म्हणटा वास येता ताका दुर्गंधी आनी स्मार्ट सिटीन भितर ह्या नाल्या संदर्भान किंवा खाडी संदर्भान
ताका परत जितो करपा संदर्भात कांयच योजना ना. सेम परिस्थिती सार साळ रिव्हरेज जाल्या तो नालाच जाल्लेली आसा सगळी काय बरें प्रॉमेनाड करपा आता रिवर Exactly. क्रूज थंय ती तारवां येताली मरे खारेबान म्हणजे खारें बंदर तें. हय न्ही खारेबान इतलें सौंदर्यीकरण करून लोकांक सांजे आनी बसपाक पयशे मोडटा सिवरेज लायनीचे पूण सिवरेज लायन चलना पावसा हें फवारे उडटा वयर सिवरेज लायनीचे अजून पर्यंत. संदीप बाब म्हाका एक सांग दत्तबान एक बरो कमेंट केलो वैचारीक भांकरूटपण कल्पकताच ना हे कितें आमी अशा लोकांक जिखून दितात हय जांकां फक्त मतां घेवपाक कळटात पयशे दिवन पूण एक काल्पनिकता एक बरी कल्पकता जाय की आपणें आपल्या बाबा क्षेत्रांत भितर आपूण हें काम करतलो जें तूं म्हणटा तशें जें फुडली सासाय किंवा एक वारसा निर्माण जातलो. ना पयलीं म्हणजे वी आर लॅकिंग स्टेट्समन हियर. खंय तरी एक पॉलिटिक्स हॅज बिकम अ सेल्फीश पॉलिटिक्स. आय एम नॉट ब्लेमिंग द पॉलिटिशियन ओनली. म्हाका दिसता इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस. आज लोक जे आसात दे आर लुकींग ॲट आपल्याक कोण कितले दितलो इलेक्शन टायमार. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देर. एक्झॅक्टली. आणि आज एक पॉलिटिशियन हॅज नो ऑप्शन बट टू प्रोवायड दॅट कायंड ऑफ अमावंट. एक जनरेट दॅट कायंड ऑफ अमावंट आनी गीव इट टू वीन. आनी तो समजा ते दिना जाल्यार तो निवडून येना. सारकें. आनी तो जेन्ना मे बी 5 crore मोडटा या 10 crore मोडटा ही हॅज टू रिकवर दॅट मनी. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस. हांव तुका तें मायनिंगाचें एग्जाम्पल दिता मरे. राज्य सरकाराक मायनिंग आतां इतलीं वर्सां चलता न्ही वर्साक मेळटाले फक्त 30 कोटी. वेरेज हे 7 जाण मायनिंग लीज होल्डर मायन ओनर न्ही आमकां संवय जाल्ली मायन हे लीज होल्डर 25,000 कोटी जोडटाले. आज क्लाउड ऑर्गनायझेशन सांगता हे 25,000 कोटी गेले. 7 वर्सां 25,000 कोटी जर जोडले कितलो ताजो एमावंट जालो. हे पयसो खंय रे. आज ताणें सांगलें सगळ्यांनी आपल्याले पयशे भायर धाडले म्हणून गोंयांक काय पडून वचना. आनी राज्य सरकार ओगी रावतालें तो सांगता अरे ऑक्शन करात. ऑक्शन करपाची गरज ना. ह्यो मायनोर तांचेच ते मायन ओनर तांचे वेगळे वेगळे सजेशन्स आशिल्ले हाव गोवा गव्हर्मेंट कॅन अर्न थ्रू मायनिंग. वेगळे वेगळे सजेशन्स आशिल्ले. एक्झॅक्टली. गोवा कुड हॅव फॉर्म्ड इट्स ओन कॉर्पोरेशन. एक्झॅक्टली. इट वॉज त्या कॉर्पोरेशनाच्या थ्रू वी कुड हॅव अर्न तांकां कॉन्ट्रॅक्टर दिया thousands of crores of rupees. हें अशेंच बरें स्विडन आनी नॉर्वे चलता. एक बरें एक ताणें आज सस्टेनेबिलिटी स्वयं पोशक मायनिंग कशें जावचें हाचेर जी चर्चा जाली तातूंत ताणें बरें सांगलें. ताणें सांगलें की स्विडन आनी नॉर्वेन एक बरो कन्सेप्ट राबयलो. ते कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतात थंय पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स मेळटात. ते पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स आंतरराष्ट्रीय मार्केटान विकतात आनी तो जो पळय कितें पयसो येता तो पयसो आंतरराष्ट्रीय बँकान घालतात. परिणामी ते तांचें हें डिप्लीट जायत वता न्ही. मायनींग खंय गोंयचें फुडले 7 वर्सां टिकपाचें आहा. अशे वेळार ते डिप्लीट जाता तें केन्नाच सस्टेनेबल जावंकूच शकना. अशे वेळार हो पयसो सांबाळून दवरपा जाय. हो पयसो फुडल्या जनरेशना खातीर वापरपा जाय. सो हे सगळे पळय जे कितें पयसो आहा तो राज्य सरकारान उधळपट्टी करून काबार करपा जायना. आनी आतां तर एक बरो कन्सेप्ट गोवा इन्स्टिट्युशनाकूच लागून आयला की ते मिनरल फंडान तातूंतलो 10% काडटात रेवेन्यू मिनरल फंडान घालतात. तो आनीक घालचो. आज ताणें डिमांड केलो सगळो पयसो मिनरल फंडान घालचो. तो मोडपा जायना. कारण तूं म्हणटाचो लेगसी मायनींग हाजी उरपाक जाय. तुका दत्तबाब दिसना हें. ना दुसरें आनी एक मुद्दो आसा. 2 तरेची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता. एक फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पूल एअरपोर्ट ते म्हणजे बांदले आनी BJP गव्हर्मेंट. दुसरें एक कल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता. कितें करता आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट. सारस्वत फूड फेस्टिवल स्पॉन्सर करपाचो जातीवादी संस्थांक स्पॉन्सर करपाचो. सारस्वत तुमी खूब पयशेकार मरे. तुमकां कित्याक जाय सरकार कित्याक जाय तुमकां हें. आनी ते गोंयचें जें फूड अन्न आसा ते सारस्वत म्हणून कोण ठरयलें. अरे कितें गोंयचें तुवें ताका स्पॉन्सर DD कोसंबी तो बंद उडयलो. अरे सारकें खरें. चल्ला. कसलें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट तुमी चलयता. कला अकादमी म्हणजे फक्त तांकां कांयच पडूना सामकी. खंयचोच एक मिनिस्टर ना वो बाबा एक बरें काम करता म्हणून ताका. आमच्यो कोंकणीच्यो किंवा मराठीच्यो संस्था घे. आमचे कडेन लँग्वेज डिपार्टमेंट म्हणून आहा. कितें लँग्वेज प्रगती. कोंकणी अकादमीन फाटल्या 5 वर्सांत कितें केलां ते तूं जर वचत डिपार्टमेंटांत ते सांगतात पयशे मागता आनी टार्गेट आसा. वयल्यान पुलिसेक टार्गेट आसा.
रेजिस्ट्रार ऑफ सब रेजिस्ट्रार टार्गेट आसा, RTO टार्गेट आसा, कितले टार्गेट हो कितलो घाता तो कितलो घाता कोण जाणा. ते हातूंतल्यान एक प्रश्न येता तो असो जो उदळ आमी चर्चेक घेतिल्लो, आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाची कॅपेबिलिटी, तांचे स्कील आनी तांची कुवत. सरकार आनी 7,000 घेता, 10,000 कर्मचारी घेता, ऑलरेडी प्रत्येक घराघरान एक मनीस सरकारी नोकर आसा. नो एडमिनिस्ट्रेशनाक कॅपेबिलिटी आसा, पूण ते काम करून घेवपाचें काम हेंचे न्हू इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. पूण ते काल आमी एक इन्सिडेंट पळयलो, गाळी मारपाचे बी ते पळयले जाल्यार ते भयानक दिसता सिच्युएशन. गोंयचें आमी खंय तरी ऑफ ट्रॅक जाल्याचें दिसता म्हाका. एक्झॅक्टली. आनी तो मंत्री म्हणटा आपणें अशें म्हणलें ना, तो डायरेक्टर सांगता आपलो आवाज तो खरो म्हणून. ताजें कारण कितें जाणा बरें, हय. ह्या BJP पक्षाक आनी सरकाराक एक ढाल मेळ्ळ्या हिंदुत्वाची, धर्माच्या नांवान लोक पिशे जावन आमकां वोट, पण तांकां पडून वचूना. एक्चुअली रिइलेक्शन कशें जावपा जाय बेस्ड ऑन परफॉर्मन्स कोणा लागला, राम मंदिर हें तें मुस्लीम द्वेष हाजेर मतां मेळटा न्ही. न्ही पूण हो तूं म्हणटा तें 50% ट्रूथ. 50% दुसरें ट्रूथ अशें की एका अर्दान ते म्हणटात धार्मीक घेतलां, पूण तांचो एक करिश्मा आशिल्लो नेता तांचे कडेन आहा, नरेंद्र मोदी. काल ताणें लोकसभेन केल्लें भाशण प्रभावी भाशण जालें. पयर मडगांव जाल्ली सभा, आमी ताजेर कितलीय टिका करूं, मडगांवचे दुकानदार दुकानां बंद करून ह्या सभेक गेल्ले. हाजो अर्थ असो की एका अर्दान BJPन अशे तरेचें नेतृत्व निर्माण केलां. थंय म्हजो एक बेसीक मूलभूत प्रश्न आसा. हय. तुमी घराणेशाहीक हें करता, घराणेशाही परस व्यक्तिशाही चड भयानक अशें हांव स्टेटमेंट करता. हय. मातसो आमी हें जाता डायवर्ट ना, ना, this is आमी हें political प्रमोद economy. सावंताली व्यक्तिशाही, अरे हें कितें त्या बरें घराणेशाही बरी हांव म्हणटा. ना पूण दत्त तुका दिसना हो ट्रेंड पळय जो पॉलिटिक्साचो जर पळयलो, Very dangerous. ऑपोजिशन फेल जालें अशें दिसना. काँग्रेस ऑपोजिशनाक तुमी अरे काँग्रेस की दुकान बंद होगी हाजो अर्थ आसा. काँग्रेस मुक्त भारत म्हळ्यार कितें? म्हणजे तूं दुसऱ्या शब्दान सांगता की आमकां वन पार्टी डिक्टेटरशीप जालो अशें की तांणी सगळे करप्ट काँग्रेसमॅन BJPन घेतलेत आनी ते काँग्रेस मुक्त करपाक सोदतात. काँग्रेसची दुकान बंद सो हें जें पळय तुजी पॉलिटिकल, दुकान आमी जो पळय पॉलिटिकल आतां विचार करतात, अर्थवेवस्थेक तो इतलो लागता. सो पॉलिटिकलान आमी फुडें कशें वतले लोकांक सद्या जो ट्रेंड चल्ला ते ट्रेंड आमी हेल्पलेस जाल्ले आसा आतां. एक्झॅक्टली. ताका आमी थोडे पेशन्स काडचे पडटले. सिवीक सोसायटी सामकी हें जालें. गोवा बचाव ती जी हें जाल्ली Exactly. ती सगळी विद्यार्थी चळवळ ना, कामगार चळवळ ना, कसलीच चळवळ ना, कसलेंच प्रेशर पार्टीचे म्हणून एक प्रेशर जाय गव्हर्मेंटाचेर खंय पण ते सिस्टम ते उजरे जाले. काबार केले आतां तुमी पयलें काल पेपराची न्यूज येतली 13,000 खंय हेजे गृह आधार खंय बोगस 13,000 म्हणजे 13,000 घरांनी ती स्कीम पावली. मुद्रा म्हणून येवजण आसा टोटल फ्रॉड हांव सांग. फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांक ती मुद्रा दिवपाची चलना कोण पळयता. सो हे 13,000 घरांनी आमचे बोगस लोक गेले ना, आतां त्या लोकांक कंट्रोल जालें ना, ते कांय करूं शकना. 13x4 मल्टिप्लाय कर, एक घरांत 4 वोटर. एक्झॅक्टली. 60,000 हेच जे भायर आयला आतां 13,000चे हे आमी हाज्या पयले वर्सा आमी अशें आयकिल्ले बातमी इतले फ्रॉड आसात केसीस इतले फ्रॉड पूण तांचेर एक्शन घेनात. आनी आमचे एक्शन जेन्ना घेतले जाल्यार हे सिस्टम क्लीन चेंबर आतां फाल्यां तूं पेपरार वाच ना चेंबरान थंय स्वागत केलें. स्वागत श्रीनिवास देवळान स्वागत. अरे कसलें स्वागत? तूं मातसो ब्लांट उलय मरे. कसलें स्वागत? कित्याक तुमी पॉलिश मारपा जाय? न्ही ह्यो दत्त बरें देता. दीस इज अ गूड क्वेश्चन. तूंय चेंबर ऑफ कॉमर्साचो मेंबर आसा. म्हाका एक सांग, चेंबर ऑफ कॉमर्स हांवें तांकां काल ताजो एक डायरेक्टर हांगा आयिल्लो ताका हो प्रश्न केलो, तुमी प्रत्येक बजेट ताजें स्वागत कशें करतात आनी ताजें बरें बरें बरेंच उलयतात. तुमी फॅक्च्युअल ताजें एनालिसीस, कारण मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीक लागता हें. तुमी फक्त स्वागत कशें करतले? कितें चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणजे तुका मॉरल करेज जाय सरकाराक हें करपाक, टेक ऑन करपाक. फक्त स्वागत चेंबर ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्सान आनी गोवा स्टेट इंडस्ट्री स्वागत केलें. कितें स्वागत केलें? कसलें स्वागत करपाक कांय ना तूं. एक फावटी सांगा बरें, हे कांयच आमी सॅटिस्फायड ना. हो स्टेटमेंट करचो श्रीनिवास देपान करचो, चेंबर ऑफ कॉमर्सान करचो ना. म्हाका सांग, आमच्यो पळय ज्यो ह्यो अशे तरेच्यो संघटना आसात, आतां तुवें म्हणलें पत्रकारां खातीर कांय योजना दिल्यात. पत्रकार संघटना वचून मागले आमकां फायदे दिले, तांकां जाय भोंवपाक तांकां दितात. खंय तरी वचून आयल्या पत्रकार संघटना देवूळ बिवूळ पळोवन. हें कितें? ह्यो संघटना एकूण समाजाचो विचार करतात काय आपापलेले
वैयक्तीक स्वार्थ तातूंत ना, भितर आणि पण एक तो scheme trend जावपाक जालेली जाय. आसा. अयोध्याक व्हरून हाडपाची. ती पत्रकार बालांगिनी आयिल्ले. व्हरून सद्याक हाडप, आतां- आनी खंय ती जाली फाटल्या हातून डिक्लेअर केल्ली. नो पूण सध्या तो ट्रेंड चलता ट्रेंडा प्रवाहा अगेन्स्ट चलप तितली इजी ना न्हू तेंचो सगळे प्रवाह व्हांवप चालू आसा सगळें. एक्झॅक्टली ना हांव तेच म्हणटा का गव्हर्नन्स इन इंडिया हॅज बिकम पॉप्युलिझम. एक्झॅक्टली जे पॉप्युलिझम आसा जितले मनसर पॉप्युलिझम चालू उरतले आमचो प्रोग्रेस वील बी हॅम्पर्ड. आतां ह्या बजेटान आमी पळोवया हय. का एआयचे विशयच जावना. Yes. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हॅज सामको टेकन ओवर द वर्ल्ड इन अ बिग वे. करेक्ट. आज हाऊ आर वी गोइंग टू यूज एआय इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन एड्युकेशन इन इंडिया, एक्झॅक्टली इन गोवा. बरोबर. आतां एड्युकेशन सिस्टमाचेर आमी उलयले. बरोबर आतां इन 1 year एवरीथींग वील बी बेस्ड ऑन एआय. सारकें. आज तुमी जे शिकतात, आज भुरगे शिकतात, एका मिनटान तुमकां चॅट जीपीटी जावं कितलेशेच आज एआय आयल्या ते तुमकां उतरां दितात, तुमकां ड्रॉइंग काडून दितात, एक्झॅक्टली प्लॅन्स काडटात, आर्किटेक्चरांक प्लॅन्स काडटात, मेडिसिनान यूज जाता, इंजिनियरिंगान यूज जाता. आमकां आमचें एंटायर एड्युकेशन डिपार्टमेंट हॅज टू बी ओवरहॉल्ड. एक्झॅक्टली. तुमी ते हाचेर खंय तरी आमी आज प्रेस पळय आसा आतां फाल्यां हेडलायन पळय, एक तर प्रो आसतली ना न्यूट्रल. सरकारचा अर्थसंकल्प सादर हय. किंवा सरकारचे अर्थसंकल्पाचे स्वागत किंवा सरकारान सरकारचा निराशाजनक अर्थसंकल्प अशें म्हाका हेडलायन जाय गोमंतक. न्ही पूण आमी जर अशें बरयत न्ही तुका एक तुम्ही म्हणटलें. टिका करतले की पळय पळय हो तटस्थ न्ही म्हणून. अशी टिका जाली. न्ही, हे- म्हणटकीर ही बाजू येना म्हणजे डायव्हर्जंट व्यू पळय जो हांव करता डायव्हर्जंट लोक मनीस आवडना, लोकांक आवडना असले मनीस. हे फक्त खुशमस्कऱ्याचो देश जालो. एक्झॅक्टली. चलात खुशमस्करे करात आनी कितले चलता तें हें दुकान तुमचें दुकान चलयात आनी काय ना. म्हाका हांवें पयर स्टेटमेंट काडलो, म्हाका ह्या गोंयाक आनी भारताक पडलें हें दिसना. सुशिक्षीत, इंटेलिजंट, हाय नेटवर्थ लोक भायर वतले. हांव म्हज्या नातरां सांगतलो गोंयांत रावनाका, ह्या देशांत रावनाका, चला तुमी. कळ्ळें. अशी परिस्थिती ह्या देशांत येतली आनी 10, 15, 20 वर्सां आमी नासतले. ती जर येवची न्ही जाल्यार प्रेसान, सिवीक सोसायटी आमी सगळ्यांनी मातशे आवाज काडपाक जाय. एक्झॅक्टली. तेणी पळय म्हणलें की चॅट जीपीटी जो बदल जाल्ले आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमी सांग्या धारबांदोड्या काणकोण गेले जाल्यार इंटरनेट म्हणटा ना फेसिलिटी. ना. सालजिणी म्हणलो जाल्यार नेतुल्ली म्हणलो इंटरनेट फेसिलिटी ना. ना. ते BSNL म्हणटा आसलेले प्रायवेट कंपनी वचना थंय. BSNL आसता पूण BSNL फंक्शनींग सारकी चलना. BSNL कंपनी म्हणटा काबार केली. एक्झॅक्टली. कोणी काबार केली BSNL कंपनी? सामकें खरें. BSNL काबार केली. MTNL म्हणून एक आसली ती काबार केली. थोडी गव्हर्मेंट कंपनी काबार जाली. LIC आनी ह्यो पळय रिझर्व बँके कडल्यान डिविडंड घेताय, बऱ्यो बऱ्यो पळय हें आसा त्यो काबार करपाची. सारकें सारकें. पूण खंय तरी म्हाका दिसता का प्रत्येक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट वील हॅव टू बी मॉडर्नायज्ड. कारण आज एआय इज टेकिंग ओवर वर्ल्ड इन अ व्हेरी बिग वे. Good point. आनी आज तुमी विशय काडिल्लो का रिक्रुटमेंट चालूच आसा म्हणून. हय. हांगा उलटें जालां. अदर प्लेसीस एआय इज हँडलिंग जॉब ऑफ मे बी 10 people or 5 people. आनी तरी सुद्दां इफ वी आर गोइंग टू टेक इन मोर अँड मोर पीपल इन गव्हर्मेंट जॉब्स, आमी गव्हर्मेंट जॉब सोदतात आमचे आनी रिक्रुटमेंट करत आसात जाल्यार हाव वील द गव्हर्मेंट सस्टेन इटसेल्फ इन द पूण फ्युचर. लोकांकय दिसता न्हू सरकारीच नोकरी जाय म्हणून ते फिक्स इनकम चालू उरतलें, पेन्शन मेळटलें, रिटायरमेंट जातली हें लोकांक दिसता आनी लोक तयारी करता, लोक इन्वेस्टमेंट करता, लोक इन्वेस्टमेंट करता तेजेर. जॉब म्हळ्यार एक इन्वेस्टमेंट जालें. ना पूण म्हाका संजय बाब सांग, ज्या पद्दतीचें एडमिनिस्ट्रेशन आमी उबारलां, आज एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्ले लोक आनी फाल्यां हांगा येवपी लोक खंयचे तरेचे लोक लायनीक उबे आहा ते आमकां आजूच कळटा. PWDन पयर आतां कांय लोक घेतले, त्या थंय भ्रश्टाचार जाला म्हणून एका मंत्र्याक वचचो पडलो. अशा परिस्थितीन ते लोक आतां पयशे दिवन भितर येवपाचे आहात. अशी चर्चा आसा की ते लोक, ती कोणाची भुरगीं जाणा, जे ऑलरेडी इंजिनियर आहात, ताणें पयसो केला आनी आपल्या चल्याचेर परत इन्वेस्ट केला. सो म्हाका तूं सांग की हें तूं म्हणलें आतां की बाबा हो इन्वेस्टमेंट सरकारान भितर हे आतां नोकरी निर्माण करप म्हणून ते लोक जिखून दितात तांकां. हे असले तरेचे जॉब निर्माण जावन असले तरेचे लोक जेन्ना भितर येतात
एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलतलें? न्हू एडमिनिस्ट्रेशन करतले जाल्यार आमकां स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जाय न्हू. आज सद्या ऑपोजिशन म्हणटे ना गोंयाकय ना आनी इंडियेकय ना न्हू. आतां जे कडेन जे मनशां आमी महाराष्ट्रांत पळयलें न्हू कितें जालें म्हणटे 70,000 कोटीचो सिंचन घोटाळा म्हणून जाले. दुसरे दिसा सिंचन घोटाळा गायब जालो. ताका पावन केलो, लॉन्ड्रीन घालो तांच्या आनी आमी पळयलें न्हू तरेतरेचे आरोप आसलेले लोकांचेर आमी तांकां डाग अशे आरोप लावन तांकां सायडीकान दवरले. पूण मागीर तांकां एक मनम सरकार चलयलें सारकें. काँग्रेस मुक्त भारत काय उरुना रे, इथिकल म्हणजे कांयच उरुना. कल्चर ते डावन द लायन फक्त भाशणां करपाचें आनी काय ते लोक पळयता न्हू, कॉमन मनीस तें पळयता न्हू सरकार बरोबर कितें चल्लां म्हणटे. बरं म्हाका आतां सांगा, एकच समारंभाक सीएमान हें केलां की महिला नूतनाच्या जातूर की तुमी सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान लागनाकात. बरें आसा, तुम्ही डायरेक्ट सिलिकॉन व्हॅलीत वचा, अमेरिकेत वचा. हो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सांगता तूं अमेरिकेत वच म्हूण सांगता. तुमी सांगपाचें आपूण हांगा असो डेव्हलपमेंट करतलो, हांगा नोकरी तूं सिलिकॉन व्हॅली हांगा या म्हणून सिलिकॉन व्हॅली टायप आमी स्टार्ट करया म्हणून गोंयांत. म्हाका एक सांगात, दत्त बाबान इल्लो निराशाजनक सूर लायला. आनी दत्तान आमी परिचय आमचो पळयचो कितें कोण कितें करलो थंय सांगितलें की आपूण आपल्या नात्रां सांगलां वचा म्हणून. आतां सांगात म्हाका एका अर्दान आमी सगळेच उलयल्यात, एक नेगेटीव सूर सतत येता. 4 बुद्धीवादी जेन्ना एकठांय येतात तांचे भितर एक नेगेटीव सूर येता. तो येता की बाबा हांगा कांय घडना, त्या परस दुसरे कडेन पळयात, लोक वतात भायर ऑलरेडी, ते बरे सुखा पाविल्ले काय दिसता आमकां. अशे परिस्थितीन कल्पकता जाय, वेगवेगळी एक वैचारीक कल्पकता जाय. आमी आतां चर्चे आहा तातूंत भितर कल्पकता एक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक आशादायी चित्र गोंयांत निर्माण जातलें काय ना? न्हू तेंचो अनुभव जो 50-60-70 वर्सांचो आसा ते अनुभवांतल्यान ते उलयता आनी हांव तेंचो सहमत आसा. ते आतांच न्ही रॅशनल पॅसिमिझम, निराशावादी आमी वैयक्तीक जिवनांत जाता तसो निराशावाद न्ही. हो बुद्धी प्रामाण्यवादी विवेकनिश्ठ नैराश्य आनी तातूंतल्यान कितें तरी बरें जावपाक जाल्यार एक कितें तरी एक वेगळो सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी इज वन होप, प्रेस, इंटरनेट, सोशल मिडिया अनदर होप, आनी लास्ट इज इलेक्शन. हय तेणी फाटले 60-70 वर्सां पळयला. कितें जावं पॉलिटिक्सांत तेणी 40 वर्सां पळयला. मडगांवची परिस्थिती तेणी पळयल्या. तूं शिक्षण क्षेत्रांत आसा, पूण म्हाका दिसता की बदल जातलो. तूं म्हाका सांग, हे पळय नवें पळय आमी विद्यार्थी चळवळीन आमी वर्गा परस रस्त्याचेर येवन आंदोलनां करून थंय चड शिकल्यात अशें हांव सदां म्हणटा. ते वेगळे वेगळे चर्चा जाताले, पॉलिटिकल थॉट हाजेर वेगवेगळे संघर्श, वेगवेगळे वैचारीक देवाण घेवाण, एक वैचारीक एक चळवळ ही चलताली. आज ती चळवळ चलना. म्हणजे कॉलेजीन तुमी भुरगे घडयत आसतना ही जी पळय कल्पकता तांचे मदीं येवची, फुडाराचें गोंय आमकां घडोवपाचें आसा, ही गोंय घडोवपाची प्रक्रिया अजून सोंपूना. हय हे कन्सेप्ट नव्या भुरग्यांक कळटात, नवो भुरगे समजता. न्हू नवे भुरगे समजता, पूण सद्या कितें पॉलिटिकल जो पळय हें जें आसा कमांड एंड कंट्रोल तो आतां तुमी जॉबाचेच म्हणलें. तूं म्हणटा भुरगोय बी पॉलिटिसायज जाला. भुरगे जॉबा खातीर चल्ले, ग्रॅज्युएशन जालें की जॉब करियर माइंडेड जाला. पॉलिटिसायज म्हणजे करियर गव्हर्नमेंट जॉबा करियर कितें आसा? कांयच पडूं गव्हर्नमेंट जॉबा करियरच ना. करियर जालें, एम्प्लॉयमेंट जालें. गव्हर्नमेंट जॉबा करियर कितें आसा? कितलो पगार मेळटलो? 20-30 हजार रुपया म्हयन्या पगार मेळटलो. लायफ लाँग थंयच उरतलो क्लार्क, लायफ लाँग क्लार्क उरतलो. आज पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे MTS जॉबा जॉईन जाता गव्हर्नमेंटाक. एक्झॅक्टली ही परिस्थिती आतां तुमी काडून पळयनासले डेटा, एक सर्वे करून पळयल्या कडल्यान की पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे MTS जॉबा जाता म्हणजे आपल्याक शुअर जॉब जाय म्हणून. एक्झॅक्टली पेन्शन सुरू जातलें म्हणून काम करपाचें ना. बरोबर. हेबळे बाब तूं म्हाका सांग, तूं स्वता एक क्रिएटीव हातून आसा आनी तूं परखड सोशल मिडिया वेगवेगळे तूं ह्या व्यासपीठाचेर आसा, तुजी मतां व्यक्त करता. थंय सुरू तुका कितें दिसता? सरकाराचेर टिका जाताच आमी पळयल्या, पूण तुका अशें दिसता की लोकां मदीं एक आशा आसा ह्या परिस्थितीन बदल जातलो, गोंय आमचें वाचतलें? गोंय हांव भुमी म्हणना, पूण गोंयची जी पळय एक संकल्पना आशिल्ली जी एक 50-60 वर्सां पयलीं तयार जाल्ली म्हणून आमी गोंय वेगळें दवरलें, ही संकल्पना उरतली फुडल्या 50 वर्सांत काय हें सगळें ना जावन वचपाचें आहा? आनी आमचें टॅलंट दत्तबाब म्हणटा सगळें वतलें भायर उडून. ना म्हाका दिसता करंट फेज आय एम गोईंग इन टू लास्ट मे बी 4-5 years. हय इट हॅज बिकम दत्ता बाबान म्हणलां तशें मोर हिंदुत्व ओरिएंटेड करंट फेज. हय ते आतां राम मंदिर एक सायडीन आसा, दुसरे सायडीन हिंदुत्व आसा. हय द आयडियोलॉजी इज बिकम मोर टिल्टेड टुवर्ड्स दॅट. करेक्ट. लोक विचार प्रोग्रेसीव करनात, रॅशनल करनात. बरोबर. प्रेझेंट मायंडसेट मातसो थंय आसा. दिस इट इज अ फेज. ना पूण हो फेज जगभर म्हाका दिसती पडटा. युरोपांतले कांय देश जे सामके ओपन हार्ट सगळे आशिल्ले
तांणी फाटल्या इन्क्लुडींग जर्मनी जे सदांच मेकळ्या हातान लोकां भितर घेताले थंय बी म्हाका आज हो एक तर रायट एक फिलींग दिसता. स्विडनाक रायट फिलींग दिसता, भायल्या लोकांचेर हल्ले जातात. अमेरिका सारको देश थंय भायल्या लोकांचेर. सो ह्यो हो जो पळय ट्रेंड आसा हो जागतीक फिनोमिना. राजू एकच आशा म्हणजे हय. एक एंड ऑफ टनेल म्हणटात. आतां पळय नेहरू 1961 सामको पॉप्युलर गोंय जिखतकी 62 लोकप्रियता गेली. इंदिरा गांधी बांगलादेशाच्या युद्धा नंतर सामकी लोकप्रियता सामकी. 77 इंदिरा गांधी डिफिटेड. हिटलरा फाटल्यान लोक पिशे जाले. हिटलर एक्झॅक्टली. तो जो एक दीस हो मोदी काळ पळय आसा तो हांकां असो धरून असो शेवडून उडयतलो. प्रमोद सावंत नरेंद्र मोदी काळा फुडें कोण न्ही. काँग्रेस आनी मोदी तूं कंपेर करनाका. टायम एंड नरेंद्र मोदी कॅनॉट टच द स्ट्रेंथ ऑफ कळ्ळें न्ही. एक दीस हे नाच जातले ते इतलीच होप आमकां. सो एक दीस ही जी पळय कितें बरे विचारांची परंपरा ती परत चलतली. तूं म्हणटा कारण कितें जाण तूं आमी 450 वर्सां आमच्या पुर्तुगीजान राज केलें तरी आसतना आमी सर्वायव जाले न्हू. 450 वर्सांचे संजय बाबा एक प्रश्न 451 वर्सां 5000 पाखले गोंयाचेर राज्य करता. तशीच खबर जालें ना. जर सगळ्यो जाती तुज्यो देसाय सारस्वत राणे एक जाल्यार म्हणजे हे आमकां आमचे निष्क्रियतेचे उदाहरण केलें न्हू तेणें आमकां थोड्या लोकांक तशें तेंच हें चालू उरलां अशें म्हाका दिसता. सो आमकां एक वैचारीक नवी धारणा घेवन उबें रावचें पडटलें. आमकां राजकीय परिवर्तन घडोवचें पडटलें. घडटलें. म्हाका एक टीचर म्हणून तुजे भितरली आशावाद म्हाका बरो दिसता. पूण दत्ता म्हाका एक चिंताय दिसता. हांव चिंतता की गोंयच्या विचारवंतांनी बुद्धिवाद्यांनी लेखकांनी दत्तबाब लेखक फेल जाले गोंयचे. थोडे कडेन हांव कित्याक म्हणटा पळय ओपिनियन पोल घटकराज मेळचे पयलीं लेखक वेर प्रॉमिनंट इन गोंय घडयताले. एक राजू चूक जाली. ओपिनियन पोल जातकीर किंवा कोंकणी आंदोलनान गोवा सेना जावपाची लोकांची ती केली ना. अरे खंय रे ज्याणी पळय गोंय स्वतंत्र खंय उरले. खंयच उरलो. आनी हे खंय आशिल्ले. एक्झॅक्टली. स्वातंत्र्य लढ्यांकय नाशिल्ले बीजेपी आनी गोंयच्या ओपिनियन पोलांकय नाशिल्ले. आशिल्ले जाल्यार तेवटे नाशिल्ले महाराष्ट्रावर. सांगा तुमी कोण आशिल्ले. हे लोक आज राज्य भोगतात. कितें करया. सो वैचारीक चळवळ सुरू उरतली. त्यासाठी तुझ्यो सारके संपादक गोमंतका सारके ही आमकां आशा दिसता. आनी तुवें आमकां एक हें दिता कितें एक स्टेज दिता एक फोरम दिता. अशें फोरम आमकां मेळपा जाय. म्हाका आतां पळय राजू आपयता आनी कोण आपयता कित्याक हांव म्हजें ब्लंट तांकां सोंसना. आनी टी चॅनल म्हाका तुका आतां आपयतले. तूं आतां ब्लंट उलयता सगळें आवडटलें. म्हाका आपयना कित्याक दे कांट टेक मी फॉर ग्रांटेड. आपयना मागीर राजू आपयता म्हणटा. न्ही दत्त हो म्हाका एक निमाणें आमी ही पळय डिबेट आसा. तुमी उलयतले सेन्सर कांय करपा ना ते लायव्हार गेले ते. न्ही हांव तुका म्हणटा निमाणें एक आमी एक उलो मारून ही चर्चा सोंपोवया ती अशें की लेखक विचारवंत हे हालीं मेरेन गोंयांत एक्टीव आशिल्ले ते रस्त्यार येताले आंदोलनां करताले. एक वेगळी दिशा गोंयांक मेळपा जाय जी आमी पळय संकल्पना गोंयची घेवन गेले. मध्यम वर्ग सामको शेलान मध्यम वर्गाचो पाठिंबो जाय रे. मध्यम वर्ग सुखवस्तू जाला. सगळ्यो सामाजीक चळवळी सगळ्यो सुदारणावादी चळवळी राजकीय मध्यम वर्गान केल्या. आज मध्यम वर्ग खंय आसा. सो म्हाका दिसता खंय तरी आंदोलन एक कोणी भायर सरता. आंदोलन लेखक जावं तो एक्टिविस्ट जावं. पण एट द एंड ऑफ द डे लोक समजा इफ दे गो बॅक टू स्क्वेअर वन खंय तरी चेंज जायना. दे आर रनिंग बॅक टू द सेम पॉलिटिशियन्स. हे न्ही आमी फक्त पॉलिटिशियनाक दोश दितात हें बरोबर न्ही. हांव हो आशावादीच विचार म्हणटा. आमी खंय तरी चुकल्यात. लोकांचो प्रेसा वयलो विश्वास गेला. क्रेडिबिलिटी उरूना. लोकांचो शिक्षणा वयलो टिचरा वयलो विश्वास गेला. लोकांचो एक्टिविस्टा वयलो विचार गेला. NGO इतल्यो बऱ्यो चलताल्यो तांचे वयलो विश्वास लोकांचो गेला. सो आमकां दोश आमी घेवचोच पडटलो. सगळ्यांत वायट गोष्ट म्हणजे असो एक समज जाला की प्रत्येकाच्या कपलार हें आसा मॅक्झिमम प्रायस. दत्ता नायक हे पयशे दिल्यार विकतो घेवपाक मेळटा. हो पळय समज जाला अशें आसपा जाय. नो म्हाका एक्सपायरी डेटय ना आनी मॅक्झिमम रिटेल प्रायस ना. प्रत्येका मॅक्झिमम रिटेल प्रायस आसा. तसल्यो खबरी जाल्या. सो हांव कार्यावळ सोंपयतना तूं म्हाका दोगी जाणां कडेन येता. तूं एक सांग निमाणें आमकां फुडें वतले जाल्यार अशे तरेची बजेट्स
संकल्पना बरे फुडारी तुजें कितें मत? नो बजेट आतां तयार केल्लें आसा तें बजेट आतां इम्प्लिमेंट करपाचें जे ब्युरोक्रेट्स आसा तेंची जबाबदारी आनी म्हाका दिसता तेणी जर तें केलें जाल्यार आमी सगळ्यो गोश्टी घडोवन येतल्यो अशें म्हाका दिसता. ओके संदीप बाब. म्हाका दिसता एक गोवाज बिगस्ट USP इज इट्स एनवायरमेंट. Very nice. ब्युटिफूल सिनीक ब्युटी ऑफ गोवा नॅचरल. एक्झॅक्टली. आमी म्हाका दिसता अशे स्पॉट्स आयडेंटिफाय करून इफ वी डेवलप देम इन अ व्हेरी ब्युटिफूल मॅनर आमकां इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन्स इन द वर्ल्ड. स्पोर्ट्स ट्युरिजम हो आमी गोंयान व्हडल्या प्रमाणान डेवलप करूंक शकतात. ब्युटिफूल. एड्युकेशनल ट्युरिजम हो आनी तुमी म्हणला तशें हेल्थ ट्युरिजम हे हाजेर आमी 4-5 विशयांचेर फोकस केले विदीन द नेक्स्ट. म्हजो एकच विचार, बजेट मेकिंग इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. Yes. फालच्यान फुडलें बजेट कशें हाजेर प्रोसेस सुरू जावपाक आसपाक जाय. तो 15 दीस पयलीं जाता. एक्झॅक्टली. हें अशें सो न्ही तें. म्हाका दिसता हांव चर्चेचो समारोप करता. तुमी हे सगळे कार्यावळीन आयले आनी तुमी खूब परखड मतां म्हणले तो आय एप्रिशिएट की तुमी सुद्दां निमाणें कशें गोल गोल हे करून न्ही जें कितें आसा तें खरें आनी तें लोकां मुखार सत्य येवपाकूच जाय. आनी पत्रकारिता आनी एकूण विचारवंत जेन्ना येतात तेन्ना सत्य हे मुखार येतलेंच अशें म्हाका अपेक्षा आसता. आनी म्हत्वाचें आमी म्हणलें तशें परत हांव सांगता गोंयची संकल्पना. गोंय 61 मुक्त जालें. 67 आमी ओपिनियन पोल घेतलो आनी अजुनूय गोंय घडोवपाची प्रक्रिया चलता. ताणें बरें म्हणलें हेबळे बाबान. ताणें म्हणलें की आमी गोंयचो वारसा निर्माण करपी प्रकल्प करपाक जाय. हे फुडले जनरेशना मेरेन उरतले. क्लाउड आलोरी सदां म्हणटा मायनिंगांत फुडले जनरेशनाचो विचार करपाक जाय. आतां 7 वर्सां भितर मायनींग काबार केलें आनी पोशार जावन बसले न्ही मागीर कितें. सो म्हणटकीर आमकां म्हाका दिसता एक गोंय घडोवपाची प्रक्रिया सतत करची पडटली. गोंयचे विचारवंतांनी सतत ताजे संदर्भांत मतां घेवची पडटली. सरकारांनी आतांच शाणे जावची गरज आसा. सरकारान बुद्धिवादी हे समजा एक्टिविस्ट एक्सपर्ट हांची एक कायम स्वरुपी तांचे कडेन सुसंवाद सादपी यंत्रणा निर्माण करचीच पडटली. फक्त वयले वयर बजेट तयार करता 2 दीस पयलीं कोण तरी गेले चेंबर ऑफ कॉमर्साक मेळ्ळे कोण तरी केले NGOक मेळ्ळे कोण तरी आनी कोणाक मेळ्ळे हें अशें चलचें ना. दत्तवान म्हणटा तशें कायम स्वरुपी अशे तरेची यंत्रणा सरकारान जाय. कायम स्वरुपी लोकां कडेन संवाद सादपी यंत्रणा जाय. कायम स्वरुपी गोंय घडोवपी यंत्रणा ज्यो आसात तांकां फाटबळ दिवन सरकारान तांचे फाटल्यान उबें रावचें पडटलें. नाल्यार फुडली पिळगी ह्या राजकारण्याक माफ करपाचें ना. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.